दिव्यवाणी 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 Ergan tuka sumiyan Jesu, hoglap tuka sumiyan Jesu. Jesu Cristo te mogo chobaw benino. तुमकां सर्वांका दिसपडत्या सुवार्थेच्या नियाळाक स्वागत सुस्वागत. आज मेयाची 30 तारीख आयतार आणि आज पवित्र सभा एक परब आचरण करता आणि ती जावन आसा पवित्र त्रिंदाद बहु पवित्र त्रित्वेची दाबाजीक परब. हे गडीभर आमी मागया. सर्वेस्वर बापा पुता आणि पवित्रत्म्या आमचेर दया दाखय. आज आमी नियाळची सुवार्थ आमकां आशिर्वाद बेसांव पे कोण हाडून दी. जे कितें आमचें तें उणें पडलां तें आमकां भरती करून दिवन दी. तुज्या सर्गीच्या विशेष देण्यान तूं आमकां बरो आमच्या काळजा मना उगाड. बापा पुता पवित्रत्म्या त्रिएक देवा आमी तुका हरसिता वर्णिता वाखाणता. ह्या परबे दिसा आमी आमकांच तुका समर्पण तुजें उतर नियाळता. हें उतर आमकां सुटका हाडून दी आणि आमकां भलायकी हाडून दी. हे मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. घेवया आमी आज पयलें वाचप द्वितीनियम पुस्तकांतलें आवास्वर 4 वळो 34 तावन वळो 32 तावन 34 आनी 30 आनी 9 तावन 40. मोइजेन लोकां लागीं उलोवन म्हळें. Deuteronomy chapter 4 verses 32 to 34 and 39 to 40. मोइजेन लोकां लागीं उलोवन म्हळें. देवान पृथ्वीचेर मनशाक रचलेल्या दिसा तावन सुरू करून तुज्या जल्मा आदी संपलेल्या पुर्विल्या काळाची सोदना कर. आकाशाची शेकान शेक सोदना कर आनी विसार. इतलें व्हडलें घडीत हाच्या आदी केन्ना पुणी घडिल्लें आसा. खंयच्याय काळार असलीं उतरां कोणेय आयकल्लीं आसात. खंयच्या लोकान देवान उज्या मदें तावन उलयल्लो तो ताळो तुमी आयकलो तसो आयकला आनी तो वाचून उरला. खंयच्या देवान परिक्षा कुणा अद्भुतां झुजां करून आपल्या बळिश्ट हातान आनी उबारलेल्या बावळ्यान आनी भयंकर कृत्यांनी एक राष्ट्र अनेक राष्ट्रा मदलें काडून आपणाचें करून घेवंक धैर्य घेतलां. पूण हें सगळें सर्वेस्परा तुमच्या देवान तुमच्या पासत इजिप्तान केल्लें तें तुमी तुमच्याच दोळ्यांनी देखलां. देखून तुमी आज उगडास दवरा आनी तुमच्या काळजान कणसया. सर्वेस्पर जावन आसा देव. जसो वयर सरकार तसो सकला पृथ्वेर आनी ताचे थंय हेर कोणूच देव ना. आज हांव तुमकां दितां ते कायदे आनी उपदेश पाळा आनी तुमकां आनी तुमच्या संततीक बरेंपण लाभतलें. आनी सर्वेस्पर तुमचो देव तुमकां शाश्वत दिता त्या देशांत तुमी लांब काळ जियेतल्यात. आयचें किर्तन 33 श्लोक. जे परजेक देवान आपलें दायज कर्ण विसल्या ती करेन्स बागी. कित्याक सर्वेस्पराचें उतर निश्कापाट. सगळीं ताची कृत्यां विश्वासीपणाची. प्रामाणीकपणाचो आनी नितीचो तो मोग करता. सर्वेस्पराच्या दयामयेन संवसार भरला. सर्वेस्पराच्या उतरान मळबाचें निर्माण जालें. ताच्या तोंडांतल्या स्वासान ताजो सगळो दळबार उपसलो. जे परजेक देवान आपलें दायज कर्ण विसल्या ती करेन्स बागी. कित्याक तो उलयलो आनी सगळें उपसलें. ताणें फर्मायलें आनी सगळें अस्तित्वाक आयलें. सगळी पृथ्वी सर्वेस्पराक भियों. संवसाराचे सर निवासी ताच्या मुखार तरतरू. जे परजेक देवान आपलें दायज करून विसल्या ती करेन्स बागी. जी सर्वेस्परा भियेतात
जी ताचे विश्वासी मोगाचेर पातयेवन आसात तांचे ताजी दिश्ट ठेवलेली आसा. तो तांकां मरणांतली सोडयतलो, दुकाळाच्या काळार तांकां पोसतलो. आमचो आत्मो सर्वेस्पराची वाट पळोवन आसा. तो आमचो आदार आनी आमची ढाल. जे परजेक देवान आपल्या दायज कर विसल्या ती खरेंच भागी. तुजी दया आमचेर आसूं सर्वेस्परा, कित्याक तुजेर दवरता आमचो भरवोसो. जे परजेक देवान आपल्या दायज कर विसल्या ती खरेंच भागी. दुसरें वाचप सांपावलान रोमाघरा बरयल्या पत्रांतलें 8:14-17. जांकां देवाचो आत्मो सोलोन व्हरता ती देवाची भुरगीं. कित्याक तुमकां मेळ्ळलो आत्मो तुमच्या आदल्या गुलामपणाच्या भियेबरीत जिवनाक तुमकां व्हरून पावयना. बगार तो तुमकां देवाची भुरगीं करता आनी आपल्या बळान देवाक आब्बा म्हणजे बापा म्हणून आमी उलो मारीशें करता. देवाचो हो आत्मो आमी देवाची भुरगीं म्हणून आमच्या आत्म्याक रुजवात दिता. आमी देवाची भुरगीं जाल्यार ताच्या दायजाच्या वारीसदारी वय. तितलेंच न्हय, क्रिस्त सेवें देवाच्या दायजाचे सहवारीसदार आमी. कित्याक जर क्रिस्ताच्या कश्टांत आमी वांटेली जाता तर ताच्या महिमेची आमी वांटेली जावंक पावतले. आजचे शुभ वार्ता माथ्यावाचो वांजेल आवास्वर 20:8-16-20, 28 chapter 16-20. इकराशीस गलिलिया गेले आनी जेजून तांकां मेळूंक सांगल्या दोंगरार येवन पावले. ताका पळयतच सिसांनी ताका नमस्कार केलो. तांचे भितरल्या थोड्यांचो दुबाव तो वडपर्यान वसूंक नातुल्लो. जेजू लागीं येवन तांच्या लागीं उलोवन म्हणलो, सर्गी आनी संवसारी देवान म्हाका सर्व पदवी दिल्या. देखून वसा आनी समेस्त परजांचे शीस करा. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी तांकां पवित्र स्नान दिया. आनी हांवें तुमकां दिल्ल्यो सर आज्ञा पाळूंक तांकां शिकया. आनी हांव सदांकाल संवसाराच्या अखेर पर्यंत तुमचे सांगाता आसतलो म्हूण उगडास दवरा. जेजू क्रिस्त ते मोगाच्या भावा भयणीनो, आयच्या दिसा आमी देवाचें उतर आयकलें आनी हांवें तुमकां सांगलें आज भाग्यवंतो त्रिदादीचें फेस्त म्हणजे होली ट्रिनिटी. पवित्र त्रित्व म्हणटा आमी, पवित्रित्वेचें बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो. आमचो देव एक जावन आसा, पूण एका देवातय ती एक जण आसात, बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो. बाप रचणार, पूत जेजू सोडवणदार, पवित्र आत्मो पवित्र करणार ह्या मजतदार. ते सांगाता वावुरतात. तांच्या वावराद्वारी आमकां तांची वळख जाता. पवित्र सोल्ल्यांत आमी ताची वळख आमकां मेळटा. बापान पुताक धाडलो आनी पुतान पवित्र आत्म्याक पाठयलो आनी पवित्र आत्मो बापा आनी पुता विशांत शिकयता. बापान पुताक पाठयलो, पुतान पवित्र आत्म्याक धाडलो आनी पवित्र आत्मो आमकां बापा आनी पुता विशांत शिकयता. आमचे कुटुंब पवित्र त्रित्वेच्या देखीन जियेता. जशें त्या जाणां मदें गूढ मोग आसा तशें आमच्याय कुटुंबांनी मोग बरोवन ओमतूंक जाय. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी तांकां स्नान दिया. बापाची रचना, पुताची सोडवणो आनी पवित्र आत्म्याची पवित्र करची आनी सांबाळची सकत ह्या संवसारांत जिवान दवरूंक सकल्या. वय मोगाच्या भाव भयणीनो, आज खऱ्या देवाची, निजा देवाची वळख आमकां आसागी. पवित्र सल्लो सांगता, तुमी पळयल्या सगळ्या पवित्र सल्ल्यान देव ताची वळख करून दिता. निर्गमन ग्रंथ तुमी पळोवचें जाल्यार 23-25 सांगता, तुमी म्हाका एकल्याक आराधन करतना तुमच्या काणा जेवणाचेर आशिर्वाद घालता, तुमच्या उदकाचेर आशिर्वाद घालता, भुरग्यापणाचेर आशिर्वाद घालता. केस्तीची मारीची पिडा ती तुमच्या घरा भोंवतणी येवची ना.
आनी हांव तुमकां राखोवन व्हरतां. त्या खातीर देवान उपदेश दितना सांगलें, निजा देवाक आराधन कर सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या सक्तीन, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या मनान. आमकां कळीत आसा जेजू सांगता, बापान रसन रसच्या आदींच हांव बापा थंय आसुल्लो. अब्राहमा वरवीं पयलीं हांव आसुल्लो, दाविदाच्या वरवीं पयलीं हांव आसुल्लो. आनी तुमी रचनेचें देवान केल्ली ती कृत्यां पळयतना, रचनेची कृत्यां, थंय पवित्र आत्मोय आसलो, तो झंपय मारतलो. निराकार आसल्याक आकार दिलो पवित्र आत्म्यान. तर बापाचे रचनेक, पुताचे सोडवणेक आकार दिवंक देवान दिला पवित्र आत्मो. त्या खातीर पवित्र त्रित्वेची सकत आमच्या कुटुंबांत आसतना, आमच्या काळजांत आसतना आमी कसल्या कस भियेजय म्हणना. ह्या एका उजवाडाच्या आदारान आयची वाचपां आमी थोडो वेळ नियाळया. पयलें वचप आमकां द्वितीय नियम पुस्तकांत ड्युट्रॉनॉमी आमी म्हणटा पयले पंचग्रंथ 5 पयल्यांचे खंयचे ते जावन आसात. एक उत्पत्ती ग्रंथ, निर्गमन ग्रंथ, द्वितीय नियम, लेवी शास्त्र, गणना, हे 5 बुकू आमी पळयता. आनी हांगा आयच्या ह्या वाचपांत कितें आमकां द्वितीय नियम सांगता, मोइजेन लोकां लागीं उलोवन म्हणें, देवान पृथ्वेचेर मनशाक रचल्ल्या दिसातावन सुरू करून तुज्या जल्मा आदी सोंपलेल्या पुर्विल्ल्या काळाची सोदना कर. आकाशाच्या शेकान शेक सोदना कर आनी विचार, इतलें व्हडलें घडीत हाच्या आदी केन्ना पुणी घडिल्लें आसा? खंयच्याय काळार असलीं उतरां कोणें आयकलीं आसात? खंयच्या लोकान देवान उज्या मदें तावन उलयलो तो ताळो तुमी आयकलो तसो आयकला आनी तो वाचून उरला? खंयच्या देवान परिक्षा, कुणां, अद्भुतां, झुजां करून आपल्या बळिश्ट हातांनी, उबारलेल्या बावड्यान आनी भयंकर कृत्यांनी एक राष्ट्र आनी एक राष्ट्रा मदल्यान काडून आपणाचें करून घेवंक धैर्य घेतलां. पूण हें सगळें सर्वेस्परा तुमच्या देवान तुमच्या पासत इजिप्तान केल्लें तें तुमी तुमच्याच दोळ्यांनी देखलां. मोगाच्या भाव भयणीन आमकां कळीत आसा, सुमार 450 वर्सां इस्रायल परजा त्या फाराव्या रायाच्या बंदणेंत आसली. मागीर तांकां 40 वर्सां अरण्यांत देवान चलयली मोइजे मरिफात. म्हणजे देव तांच्या सांगात आसुल्लो. देवान ह्या किरकोळ परजेक उंचो बारलो. देव अजून पर्यंत इस्रायल परजेचो हात सोडिना, कित्याक देवान तांकां विसून काडली. रोमाकारा बरयल्या पत्रांत सा पावल म्हणटा ती देवाची परजा. तांणी नेगार केल्ल्या निमती आमकां ताची क्रिस्ताची वळूक मेळ्ळी. त्या खातीर आमी ओडवीक भोगूंक नजो आनी तांच्या खातीर आमी मागसय. आनी हांगा उगडासा काडटा द्वितीय नियमांत मोइजे लोकां लागीं उलोवन म्हणा लागलो, देवाची विचित्र कृत्यां कितें सक्कड, कशी सक्कड, त्या विशयान तो सांगता. आनी तो सांगता देखून तुमी आज उगडास दवरा, तुमच्या काळजान कंसाया. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमचो सोडवणेचो मिस्तेर आमकां उगडपो जाला, तो आमी विसरूंक नजो. सबार पोटी आमी बावतिस्म घेता. हांव आमचो क्रिस्त धर्म, आमची जेजूची शिकवणू, देवाचें उतर आमी निश्क्रीय करून घेता. आमच्या संवसारांत आमी जियेता. त्या खातीर तसले व्यक्तीक सांगता तो नांवाक मात्र एक क्रिस्तांव. आमी नांवाक मात्र क्रिस्तांव न्हय, बगार क्रिस्ता खातीर ताणें आमकां विंचल्यांत. ताची विस्मीत कृत्यां. हांव परगांवांत वेता आसतना थंय एक याजाक कॅनडा गांवांत टोरोंटो त्या एरियांत एका पिरगजींत हांव आसलो, मिसिसागा म्हणल्या कडेन. आनी थंय याजाक सांगतलो, ते सकट सरावट लोक दुसरो येवन थंय रावला. कित्याक ते जावं पुरो आफ्रिका तावन, एशिया तावन, दुसऱ्या गांवां तावन, युरोपा तावन थंय सिटिजनशीप या PR घेवन रावल्यान. आनी त्या इगर्जेंत बोर्न लोक येतलो, मलगडो लोक, भुरगीं, युवक जाणां मस्त हांवें पळयलीं. थंयसोच तो याजाक बारीक सुबीत रितीन सांगतलो. त्या मलगाड्यांक सांगतलो, पळया तुमचो इतिहास तुमी विसार नाकात. तुमी हांगा येवन एक स्टेटस काणी घेवन कितले कश्ट तुमकां भोगल्यात. तुमी खंय गल्फान काम करनासल्यात, दुसऱ्या जाग्यार तुमी काम करनासल्यात, पूण आज तुमकां हे कश्ट भोगल्यात.
पूण आज तुमची भुरगीं ह्या गांवच्या संस्कृतीक हुंदून आसात आनी फाल्यां ती विसरतली आपल्या आवय बापायन काडलेले कश्ट. त्या खातीर तुमी तुमच्या भुरग्यांक हे इतिहास सांगा. आज मोगाच्या भाव भयणीन सांग पुरो थोडी आमच्या कुटुंबाच्या परगांवांत वचून सेटल जाल्ल्यां कडेन तसो तांची संस्कृती तसो गांव तांणी काडले कश्ट तांणी ताच्या फाटल्यान काडलेलो त्यो वावरू. पूण भुरगीं तांकां कळीत जायना. मॉडर्न आधुनीक संस्कृतीक वळाक जावन ती सकड विसरून सरतात. आनी आज तशेंच जालां आमकांय. हांगा आमकां म्हणजे सांगता तुमी विसरनाका देवाचें कृत्यां. पळय आज आमी क्रिस्तांव, आज आमकां जेजून मोल दिलां. कसलें मोल दिलां? ताजे कूड आनी रगत ताणें वरायलां आनी आमकां मोलाक घेतल्यांत. आमी विसरोंक नजो. कोरिंथकारां बरयलें पयलें पत्र 6:19-20, कोरिंथकारां बरयलें पयलें पत्र 7:23 आमकां सांगता तुमकां मोलाक घेतलां. क्रिस्ताचें आमोलीक रगतान मोलाक घेतलां. तर आमी देवाची सडवण विसरोंक नजो. देवाच्या सडवणेंतल्यान आमी पयस रावोंक नजो. त्या खातीर देखून तुमी आज उगडास दवरा आनी तुमच्या काळजान कंसया. सर्वेस्पर जावन आसा देव, जसो वयर सर्गार तसो सकला पृथ्वीर आनी ताचे भायर एर कोणूच देव ना. आमकां एकलोच देव सर्वेस्पर. त्या खातीर आमी म्हणटा सर्वेस्पर बापा, तो आमचो बाप जावन आसा. अब्बा म्हणजे बापा म्हण ताका आमी उलो मारता. त्या सर्वेस्पराची भुरगीं आमी जावन आसा. त्या सर्वेस्परान आमकां रचल्यांत. त्या सर वाकाणी आमी सर्वेस्पराक दिवंक जाय आमच्या देवाक. त्या खातीर आमी सांगता पोरण्या सल्ल्यान तो देव अब्राहम असो, देव इसाक असो, देव जाकोब असो आनी सगळ्या संवसार असो. त्या खातीर ही पृथ्वी, ही रचना सगळी ताचीच जावन आसा. ताची भुरगीं आमी जावन आसा आनी ताच्या सांगात आमी जिवंक आसा म्हणलें एक सत आमकां उगडाप्यां हाडटा. म्हणजे आज हांव तुमकां दिता ते कायदे आनी उपादेश पाळा आनी तुमकां आनी तुमच्या संततीक बरेंपण लाभतलें. सो देवाचो मोग करचो, सर्वेस्पराचो मोग करचो म्हळ्यार ताचे कायदे आमी पाळचे आनी ताच्या कायद्यांनी आमी जियोवचें. आनी सर्वेस्पर तुमचो देव तुमकां शाश्वत दिता त्या देशांत तुमी लांब काळ जियेतल्यात. ताच्या कायदे पाळतना, सर्वेस्पराक आमी विधेय जातना, सर्वेस्पराच्या मोगान जियेतना लांब आवकू आमकां आशिर्वाद जावंक मेळटा. तर आज आमी आमकांच सर्वेस्पराक समर्पण दिवया. भोव पवित्र त्रित्वेची भगवंत त्रिदादीचे फेस्त आमी आचरण करतना सर्वेस्पर देवातय आमचो मोगू, सर्वेस्पर देवातय आमचें जिवीत समर्पण करून दिवया. कित्याक तो आमचो बाप जावन आसा. ताका सांडून आमी दुसरें खंय वेचचें न्ही आनी दुसऱ्या वाटेन समकोवचें न्ही. अशें दुसऱ्या वाचपान आमी आयकता स पाऊल रोमाकारां बरयल्ल्या पत्रांत सांगता जांकां देवाचो आत्मो सोलोवन व्हरता ती देवाची भुरगीं. तर आज आमच्या बौतिस्मांत आमकां पवित्रत्व मेळ्ळा. आमच्या तिरावणेंत आमकां पवित्रत्व मेळ्ळा. हर एका आमच्या सक्रामेंतांत आमच्या मागण्या जिवितांत जुवाळ आसा आनी तो पवित्रत्व आमकां चलयता. आमी देवाची भुरगीं कित्याक पवित्रत्वे वरवीं आमी जियेते आसा. कित्याक तुमकां मेळ्ळलो आत्मो तुमच्या आदल्या गुलामपणाच्या बियाबरीत जिवनाक तुमकां व्हरून पावयना. आदल्या गुलामपणाच्या त्या बियाबरीत आमच्या जिवितांत आसलें बें आसलें, गुलामपणाचें जिवीत, पातकाचें जिवीत आसलें, थंयतान आमकां सुटका लाभयल्या. मागार तो तुमकां देवाची भुरगीं करता. पवित्रत्व आमकां देवाची भुरगीं करता आनी आपल्या बोळान देवाक अब्बा म्हणजे बापा म्हणून उलो मारीशें करता. त्या खातीर आमकां कशें माग जाय, कित्या खातीर माग जाय? 8वा वर्सवर तुमी वाचल्यार रोमाकारां बरयलें पत्र 26:8-26 रोमन सेज आमकां कशें माग जाय कळीत ना. पूण तो देवूच आमकां मागोवंक शिकयता. आनी आमी देवाची भुरगीं म्हणून हो आत्मो पळया, देवाचो आत्मो आमी देवाची भुरगीं म्हणून आमच्या आत्म्याक रुजवात दिता. आमी देवाची भुरगीं जाल्ल्यार ताच्या दायजाच्या वारीसदारी वय. ताच्या दायजाच्या वारीसदारी वय. तितलेंच न्हय, क्रिस्त सवें देवाच्या दायजाच्या सहवारीसदार आमी. कित्याक जर क्रिस्तच्या कश्टांत आमी वांटेली जाता तर ताच्या महिमेचेय आमी वांटेली जावंक पावतले. तर क्रिस्तच्या कश्टांत आमी वांटेली जाता ताच्या महिमेचेय वांटेली जावंक पावतले. मोगाच्या भाव भयणीनो, सर्वेस्पर देव आमचो बाप जावन आसा. आमच्या पातकांच्या सोडवण्या खातीर ताणें बटयलेली बली जेजू आमकां तो सुटका दिता, सोडवण दिता आनी आमकां तो सोलोवन व्हरता.
हाच्या वांजेलांत आमी आयकत हांव 11 शीस गलिलियाक गेले आनी जेजून तांकां मेळोवंक सांगिल्ल्या दोंगरार येवन पावले. ताका पळयतच शिसांनी ताका नमस्कार केलो, आराधन केलें. तांचे भितरले थोडेसो दुबाव तवळ पर्यंत वचूंक नातुल्लो. पळय मोगाच्यो भाव भयणीनो, सबार फावटी आमच्या भावार्थाचे दुबाव प्रभाव घालता, त्या खातीर भावार्थाचो अभाव जाता. दुबावाक प्रभाव घालूंक आमी सोडूंक नजो. आज भाग्यवन त्रिदादी वयर आमी दुबाव, पवित्र सभेची सतां ताचे वयर आमी दुबाव करूंक नजो. बाप पूत आनी पवित्रत्व, बाप पूत आनी पवित्रत्वाचे रचनेचें काम आमी दुबाव करूंक ना. कित्याक आज आमी वी एक्झिस्ट बिकॉज ऑफ गॉड द फादर. देवा वरवीं सर्वीस वरवीं आमी ह्या संवसारांत आसा. त्या खातीर आज आमच्या भितर आमी दुबाव करचे नाकात. सबार जाणांच्या कुटुंबांत दुबाव, जिवितांत दुबाव आमकां देवातावन पयस व्हरता. दुबाव आमचो भावार्थ अस्कत करता. दुबाव आमकां बे हाडटा, एंग्जायटी आंकांत हाडटा, मानसीक वत्ता, डिप्रेशन हाडटा आनी आमकां देवातावन पयस व्हरता. त्या खातीर आमी दुबावान जिवचें न्ही. हांच्या भितरलो थोडेसो दुबाव तवळ पर्यंत वचूंक नातुल्लो. जेजू लागीं येवन तांच्या लागीं म्हणालो, पळय जेजू तांकां पदवी दिता. ती पदवी जावन आसा ताची महिमा परगट करूंक, ताची महिमा ह्या संवसारांत सगळ्या लोकांक दिवंक. त्या खातीर पयस सोल्ल्यांत आमी पळयता तो कितें करता, तांकां सांगता, सर्गी आनी संवसारी देवान म्हाका सर पदवी दिल्या. सर्गी आनी संवसारी म्हळ्यार तो बापा थंय आसा आनी ह्या संवसारांत ताका पदवी देवान दिल्या. देखून वसा आनी सुमेस्त परजांचे शीस करा. पळय मोगाच्यो भाव भयणीनो, आज देवाक जाय अभिमानी न्हय. God never wants fans, God wants disciples. करे शीस. त्या खातीर जेजू जुवांचो वांजेला 8वा वसवर 8:31 जॉनांत अशें सांगता, तुमी म्हज्या उतरांक काळजाशात जाल्यार तुमी म्हजे करे शीस जातल्यात. तुमी 7 जाणां जातल्यात, 7 तुमकां सुडका दितलें. थंय आज भाग्यवन त्रिदादीक ओळखूंक ताच्या उतराक आमी काळजाय जाय. कित्याक सांत पावलो एफेस घरा बरयल्या पत्रांत सांगता 6वा वसवर 10 निमाणें एक उतर, सुमये संगी रावन बळोवन जाया, ताची पदवीदार सकतच तुमची सकत जावं दी. त्या एफेस घरांत 6वा वसवर 17व्या वळीन सांगता, देवाचें उतर पवित्रत्वेची तालवार. तर ती पवित्रत्व खंय काम करता, देवाच्या उतराद्वारे काम करता. The voice of God we hear in the word of God. देवाचो ताळो आमी आयकून म्हळ्यार ताचें उतर वाचचें आनी पवित्र आत्मो आमकां थंय मजत दिता आनी तो आमकां भरपूर मापान बळवण करता. त्या खातीर वसा सुमेस्त परजांचे शीस करा. आज आमी जेजू विशयांत उलोवंक आसा, जेजू विशयांत आमच्या भुरग्यांक सांगोंक आसा, जेजू विशयांत ह्या संवसाराक परगट करूंक आसा. आमी निश्क्रीय जावन उगेत बसचें न्ही. जेजूची कृत्यां, जेजूची शिकोवणूक कितें ती करी ती सज जावन आसा. ते मनवरिके खात्री या कन्विक्शन आमकां आसतना आमकां तें उतर वगेत बसूंक सोडिना. तें उतर आमकां मागणें करूंक बळवून तो करता, मात्र न्ही आमी खऱ्या भावार्थान जियेशें करता. त्या खातीर आमी संवसारांत ताजें शीस करूंक जाय. आनी संवसारी म्हाका दिल्या ती पदवी तुमकां दिता, वसा आनी सर परजांचे शीस करा. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्रत्वेचे नांवी तांकां पवित्र स्नान दिया. केदळे ते समजतात तांकां पवित्र स्नान कोणाच्या नांवी, भाग्यवन त्रिदादीच्या नांवी, बापाचे पुताचे आनी पवित्रत्वेच्या नांवी तांकां पवित्र स्नान दिया. आनी हांवें तुमकां दिल्ल्यो सर आज्ञा पाळूंक तांकां शिकया. यू टीच देम, हर एक आज्ञा पाळूंक तांकां शिकया. आनी हांव सदां काल संवसाराच्या अखेर पर्यंत तुमच्या सांगाता आसतलो म्हणून उगडासतारा. I will be with you till the end of the world. संवसाराच्या अखेर पर्यंत हांव तुमच्या सांगाता आसतलो. पळय मोगाच्यो भाव भयणीनो, जावं एक सुरी न्ही, आमी कोणी एक सुरी न्ही. आज कित्याक जावं पुरो फादर फ्रँकलिन ही सुवार्ता परगट करता, जेजू म्हज्या सांगाता आसा म्हणली खात्री म्हाका आसा. नाजाल्यार केदळ्या संवसारांत हांव वेतो. पूण आज ताणें दवरलां एका मिसावा खातीर, आमकां हर एकल्यांक दवरलां एका मिसावा खातीर. आमकां दिल्लें मिसाव, पवित्रत्वेचें तें मिसाव आमी तें मुंदरून व्हरूंक आसा. बापाचें रचनेचें काम रचनेचो पोस करूंक आसा. पुताचें सोडवणेचें काम सोडवणेचें मिसाव आमी करूंक आसा. पवित्रत्वेचें पवित्रपणाचें काम आनी तशेंच
मजतदाराचें काम आमी त्या प्रेरणांत ह्या भगवंत नदीच्या कुरपेन बरोवन आमी ह्या समाजान साक्षी जावंक आसा. साक्षी मोगाचे, साक्षी सोंसणिकायेचे, साक्षी शांती समाधानाचे. वसा सविस्पर जांग म्हजे शिस्कारा आनी बापाचे पुताचे पवित्रत्मेचे नवी तांकां पवित्र स्नान दिया. हांसा हांव तुमच्या सांगाता. मार्काच्या वांजेलान तो सांगता, तो तांच्या सांगाता आसून तांणी प्रगट केली सुवार्ता विजमितांनी कुणांनी ताणें रुजू केली. वय मोगाच्यो भाव भयणीनो, आनी हांव सदांकाल तुमचे सवे आसा. अखेर स्वासा पर्यंत आमचे सवे आसा. आमी एक सोरी न्ही. त्या खातीर त्या सोम्याक आमकांच आमी समर्पण दिवया. भगवंत त्रिदादीचें फेस्त आचरण करतना भगवंत त्रिदादीचे आशिर्वाद आमच्या कुटुंबाचेर, भुरग्यां मळाचेर देव नेवून दी. सगळ्या संवसाराचेर देव नेवून दी. झुजातावन आंकातावन देव आमकां राखोवन दी. मतांतलेपणांतावन देव आमकां राखोवन दी. मारेकार कर्गातावन, पिडेतावन, व्हायरसातावन, तशेंच ह्या सायक्लोनांतावन देव आमकां राखोवन दी. आमची जिवीत परत अभिषेक जावच्या खातीर आमी मागया. सर्वेस्पर बापा तुका अर्गां होगळापणी वाखाणी दिता. तुज्या नांवाक आज हांव महिमा दिता. तुजी सुवार्ता प्रकट करून म्हाका तुवें अभिषेक केल्ल्या खातीर अर्गां दिता. हांव म्हज्या परजे खातीर मागता. ह्या सुवार्ते दोरी आयच्या आयतारा मिसाक वचोंक जायना आसा. 12 जाणांक हांतुळणार आसात. कितलीशीं व्हीलचॅरार आसात. कितलीशीं आस्पत्रेन जिवन मरणा मध्ये झुजते ICU, MICU, NICU तो जावं पुरो व्हेंटिलेटरार आसात. कितलीशीं क्वारंटायन जावन आसात. कितलीशीं बियेच्या वातावरणांत जिवन आसात. त्रिएक देवा तुज्या आशिर्वाद आज देव नेवून दी. हर एक कुटुंबांनी कुटुंबाच्या सांद्यांचेर आशिर्वाद घाल. भुरग्या मळाचेर, युवक युवतीचेर, मालगाड्यांचेर, अंतुळणार आसतल्यांचेर, जी कोण ह्या घडये म्हजे सांगाता मागते आसा तांकां तुजी विशेष बेसांव मेळोवन दी. तांचे पिडा शिडा अंकर बनपस बोंदड पयसो सुनी भोंवरतात मागण्यांत ती थेर जावं दिता. तुज्या पवित्रत्म्याक भरपूर बापान पाठय. तुजे सल्वसावची उजवण समजून ते सल्वसावाच्या मिसावांत ती वांटेली जावन सल्वसाव जोडून घेवन दीत. खंय सकट सुवार्ता पावोवन आनी त्या जाग्यांनी सुवार्ता पावोवन दी. खंयचे सकट लोकांक सुवार्ता मेळोवन आनी तांकां सुवार्ता मेळोवन दी. सुवार्ता प्रकट करचे याजाक, रिलिजियस, लाईक, रिट्रीट मंदिर, रिट्रीट सेंटरां, यूट्यूब ह्या चॅनलाद्वारे, ह्या झूम चॅनलाद्वारे, फेसबुक, व्हॉट्सअपाचेर सुवार्ता प्रकट करचे हर एकल्यांक आशिर्वादीत कर. सर ते सावा व्हॉट्सअप, ईमेल, फेसबुकाचेर ह्या देवादीन जाल्ल्या मागोव सांगले ती सगळ्याच्या आत्म्याक शांती तूं पाठाय. आज कुटुंबान धैर्य दी, बोळ दी, घटाय दी. जेजू तुज्या नांवान हर एक कुटुंब पवित्रत्म्यान बरोवन दी. टच एवरी फॅमिली, हील एवरी फॅमिली, डेलिव्हर एवरी फॅमिली. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तुमकां जैत. जेजूच्या उतरान तुमकां भलायकी, जेजूच्या रक्तान तुमकां सुटका. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्रत्म तुमचेर आशिर्वाद घालूं. बाप फ्रँकलिन सोजो शो मोगा दिसा म्हजे खातीर, म्हज्या सुवार्थेच्या मिसावा खातीर आनी हे सुवार्थेचे मिसांव प्रगट करच्या दिव्यवाणी लाईव्ह यूट्यूब चॅनलाच्या पंगडा खातीर, मिसावा खातीर मागा. तांकां तुमी आदार दिया, तांकां तुमी सपोर्ट करा आनी तांच्या द्वारे सगळ्या संवसाराक ते कुटुंब जावन आसा. कशें पवित्र त्रिदादे कुटुंब हांगा वो विनोद आनी ताजी ते भुरगीं, ताजी पतीण, सून सांगाता मेळोवन हे मिसांव करते आसात. देव तांकां आशिर्वादान भरून दी. पवित्र भगवंत त्रिदादीचे आशिर्वाद तांकां मेळोवन दी आनी की चड आनी चड ही सुवार्थेची सेवा करून तांकां कृपा लाभोवन दी म्हणून हांव मागतां. आमेन. तुमकां सर्वांक भोव पवित्र त्रित्वेची दाबाजीक परबेचे शुभाशय पाठयता. हॅपी फिस्ट ऑफ होली ट्रिनिटी. म्हजे खातीर तुमी मागा. आमेन.